मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आयची ही सेरेमनी हांगासर ताळयो आशीर्वादीत करच्या मारी पात आमी प्रारंभ करता. आता सुरवेर प्रस्तावना उपरांत ताळयो बेजार करची. त्यानंतर आमी पुरुषावान इगर्चे कुशीक समकोच पुरुषावाची मांडावळ आसतली. सुरवेर याजक वेतात आज फस्ट खुर्सा फाटल्यान फस्ट तुंबेली येता, ताजे उपरांत खुरीस, ताजे फाटल्यान याजक, आल्तार भुरगे, ताजे उपरांत भुरगीं आसात जाल्यार सेपरेट वेचे जाल्यार अशी येत नाल्यार वाडावट 2 लायनी करून भक्तीपणी आमी इगर्जेक वेचे. सोमी जेजू आपल्या पास्काचो गोटो शेवटाक पावोवंक जेरुजालेमाक भितर सरचें स्मरण आज आमी करता. हाका आमी ताळयांचो आयतार वा सोम्याच्या कश्टांचो आयतार म्हणून सांगता. सोमी आपल्या सोडवणेचें काम आरंभ करचे खातीर जेरुजालेमांत प्रवेश जालो. हेब्रेव लोक ऑलिव्ह रुखाच्यो ताळयो घेवन जेजू मुखार वेतालो आनी बोबमार म्हणटालो, होजान्ना ताका उन्नती. होजान्ना म्हळ्यार आमकां बाचाव कर म्हण अर्थ. आयचो ताळयांचो पुरशांव लोकांचो स्वागत आनी जेजून तांची सोडवण करच्या विनतेचो उगडास हाडटा जाल्यार मिसाचो संभ्रम ताच्या कश्टां आनी मरणाचो उडास करता. आयच्या संभ्रमांत भक्तीन भाग घेवया, जेजूक स्वागत करया. गीत गावचे. दाविदाच्या पुता जय जय, सर्वेस्पराच्या नांव येता ताका जय जय, इस्रायेलीच्या रायाक जय, ऊन सर्गी जय जय. गायन मंडळी. जय 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 दाविदाच्या पुता, सदैव सौम्याचे प्रितीच्या बाबा बहिणीनो, प्राजीत काळ सुरू जाल्या तेन्ना जावन
दंडवणेन आणि प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्ख्या पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रमूंक सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत आनी महिमेवोन जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उडास करून सोम्याचो फाटलाव आमी करया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार ससनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो फाटलाव करतना ताच्या उदेशी सर्गीच्या जेरुसल्याक पावोवंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. सांग लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरा बगलेकासच्या बेसाजे आनी बेथेनिया लागीं पावतास जेजून दोगां आपल्या सिसांक धाडले अशें सांगून तुमच्या समकार आसा त्या गांवांत वसात. थंय भितर सरतास एक गाडवाचें शेंगरू ताचेर कोणूच आजून पर्यंत बसूंक ना तसलें बांदलेलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासो तुमी सोडतात अशें कोणी तुमकां विचारी जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण तांकां सांगात. धाडलेले ते गेले आनी सांगलेले तशें एक गाडवाचें शेंगरू तांकां मेळ्ळें. त्या शेंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दणयान तांकां म्हळें, त्या शेंगराक कित्याक सोडतात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली सोम्याक ताची गरज देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडली. आपली आंगली त्या शेंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पातलायतलो.
आणि जैतुनाच्या दोंगराचे देवते लागी पावतस ताच्या सिसाचो जमो ताणे केल्ल्या सगळ्या विजमिता खातीर व्हडल्या ताळ्यान कुशलकायेन देवाक असो वाखाणूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय. सर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठान वाखाणणी. लोकां मदल्या थोड्या परिजेवांनी ताका म्हळें, गुरुजी तुज्या शिसांक बोध सांग. आनी ताणें तांकां असो सांगलें, हे ओगे रावते जाल्यार फातर बोब घालतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा बहिणीनो, जेजूक वाखणतले त्या परजेची देख घेवन आमी आतां समाधानेन फुडें बसोवया. सोम्याची स्तुती करी तुझे रुजल्या, देवाक तुझ्या नावार सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. सोम्याची स्तुती करी तुझे रुजल्या, देवाक तुझ्या नावार सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. नावार सोम्याक येरुसल्या, नावार देवाक तुझ्या. दारांच्यो किळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला. सोम्याची स्तुती करी तुझे रुजल्या, देवाक तुझ्या नावार सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. सोम्याची स्तुती करी तुझे रुजल्या, देवाक तुझ्या नावार सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. नावार सोम्याक येरुसल्या, नावार देवाक तुझ्या. दारांच्यो किळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला. देवाक तुझ्या नावाने सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. सोम्याची स्तुती करी तुझे रुजल्या, देवाक तुझ्या नावाने सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. घडी भितर समाधान दे, उंची गोतो दिता. संवसाराक आपले फर्मान पाठोवन उतर तुर्तान धाडटा. सोम्याची स्तुती करी तुझे रुजल्या, देवाक तुझ्या नावार सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या.
आयचे हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन भेटयतात रिचर्ड लोबो किराम आपल्या 50 वर्सांच्या जिविता खातीर अर्गां जावन भेटयतात शर्लिन कुटिना अमृतनगर ये वडो तशेंच अर्गां जावन भेटयतात जेसिंता पेरेरा आपल्या जल्मा दिसा खातीर देवादीन फ्रांसीस मेनेझसाच्या आत्म्याक मागदलीन मेनेझस देवर पदाव आनी भेटोवचे भावा भयणी सगळे मेळोवन आमी अर्गां दिवया अंतलेल्या भावा बसत प्रत्येक तरान मागया तशेंच आमच्यो गरजो आसात कुटुंबाच्यो गरजो आसात आनी कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचो एवढो आस दवरून भक्तीपणी हें बलिदान आमी आज पेटोवया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सस्नच्या देवा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडबंदरान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हणून तुजी खुशी जाली. आमचे जिणयेंत आनी ताचे सस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवानपणांत वांटो मेळोवंक कणमळायन आमकां फावो कर. त्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सस्नच्या सस्ना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सेरेस्परा देवान म्हाका एका शिशाची जीप दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सेरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराडूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्ण्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सेरेस्परा देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां, हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो खिळकुळां करता, वोंट वळायता, थकली थलयता. सर्वेस्पराचे तो पात्यो नासलो नेवे, आतां तो सुताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा थंय तो सुताका सुडका दिवं दी, अशें ती म्हणटा. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. होय सुन्यांनी म्हाका वेढो घाला, खोट्या मनशांनी म्हजे धाड घाल्या. तांणी पापसिलान म्हजे हात आनी म्हजे पाय
ही सकड मुजी आडा हांवेंच मेळचे मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या आंग वस्तुरांक सर्ती घालून आसा आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखून आसा पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तान पयस रावा नाका म्हज्या दारा तुर्तान म्हजे कुमकेक ये मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय साम पावलून फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो सैमान तो देव तरी त्या समा संपणाक तो लाभदोन रावलो ना बागार मनशे सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो मनशे रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतोकर मोरणा पर्यंत पुरसाच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवाप्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशी वेली भागवत जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचें उतर हें आमचे पासून मरण पर्यंत कुर्साची मरण पर्यंत काढतो झालो त्या पासून देवान ताका उबारला आणि दिला ताका तेला सनावा प्रस्तुते लुकाप्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा वेळ लागी पावतस तो जेवणाक बसलो आणि ताचे सवे धर्मदूती बसले तो तांचे लागीं म्हणालो हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हे पास्काचें जेवण तुमचे संगता जिबी जय म्हणून हांव भोव चड आशिल्लो हांव तुमकां सांगतां देवाच्या राजांत असो उद्देश जारी जायसर हे परत्यान हांव जेवचो ना उपरांत ताणें खास घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया हांव तुमकां सांगतां देवाचें राज येता पर्यान ताका रोसू हांव आनीक पियोवचो ना उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे बसत वपून दिवची हे म्हज्या उगडासाक करात तशेंच जेवण जाताच काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार तें रगत तुमचे बसत वारोवचें आसा पूण पळया म्हाका पराधीन करतलो
म्हजे सांगता ह्या मेजार आसा. मनशां पोतू देवान थारायिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका परदीन करतल्याची गत कितें म्हणून सांगची. अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. तांचे मदें कोण श्रेश्ठ ह्या विशीं शिसा मदें तर्क वटले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, संवसारी राय आपल्या पर्जां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायना. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवाक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो? जेवणाक बसता तो गी जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हय. तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतल्या सारको आसा. तुमी तें म्हज्या कश्टां आनवरांनी म्हजे सांगाता रावलेले. देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवडकेचें हक्क दिलां तशें हांवूय तुमकां तें दितां. तुमी म्हज्या राजांत म्हजे सांगाता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायलाच्या 12 कुळयांचें पालन करूंक सिंहासनार बसतल्यात. सिमांव सिमांव पळय, गोव साळणीर घालन साळले बरी तुमकां सगळ्यांकी साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो बावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजेत पासत मागणें केलां. आनी तूं पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावांक तीर कर. पेद्रोन जाप दिली, सोम्या, तुजे संगता बंदेन बसूंक आनी मरूंक सयत हांव तयार आसा. जेजून ताका म्हळें, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, तूं म्हाका वळखनाय म्हणून 3 फावटी तूं बसता पर्यान आज कोंबो साद घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयनाक चिरी बुती वावणो नासतना हांवें धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांयपुणी उडें पडुल्लें? तांणी जाप दिली, कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुती घेवं. आनी जाचे लागीं तलवार ना तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, कोट्यां सांगता ताका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जाय. वय म्हजे विशयांत कितें सकडी बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सोम्या, पळय, हांगा 2 तलवारी आसात. ताणें तांकां म्हळें, तितलें पुरो. जेजू आतां भायर सरून आपले सवय प्रमाणे ओलिवेत दोंगराक गेलो. त्या सुवातेर पावताच ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. उपरांत एक फातर उडयवेत तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्याचेर पडोवन अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. तवळ सर्गितावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोवन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी चड लालेवन तो मागतलो. आनी ताचो गम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उतोवन तो आपल्या शिसा सरशी पाटी आयलो आनी तें खंतीन पडलेलें ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोवन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोकां जमो. जुदास नांवाचो 12रांतलो एकलो तांचे मुखल्यान वाटवून वेतलो. तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा, उमो घेवन मनशां तूं पराधीन करताय मू? तवळ ताचे भोंवती आसलेल्यांनी कितें घडतलें म्हूण समजोवन ताचे लागीं विचारलें, सोम्या, आमी तलवार काडची?
तितले म्हणचे भितर तांचे मदले एकल्यान श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकाराक ताळवार मारून तसो उजवो कान कापलो. तितल्यार जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करूं दी. उपरांत ताणें तसो कान आपडून ताका घेवन केलो. आपणाक धरूंक आयलेल्या प्रधान याजकां आनी देवाळ राखवाल्यांच्या अधिपती आनी महातबाऱ्या कुशीन घेवन जेजू म्हणालो, एका सोराक धरूंक आयिल्ले बरी तलवार आनी दांडे तणको घेवन तुमी आयल्यात मू. सदां न्हीद हांव देवाळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालोना. पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची. उपरांत तांणी जेजूक धरून श्रेश्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रू पयसल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणांत मदेंच आकटें घालन भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदेगांत पेद्रूय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकट्या सरशी बसून आसलेल्या पेद्रूक कोण एकल्या साकारीन देखलो आनी ताका बरो कन्न पळोवन ती म्हणाली, होय तांचे संगात आसतलो. पूण ताणें नाकारून म्हळें, स्त्रिये, हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें, तूंय तांचे मदलो एकलो. पेद्रून जाप दिली, आळेया, हांव न्हय. उपरांत सोडून एक वरा उपरांत आनी एकलो बसून म्हणा लागलो, खंडीत जावन हो तांचे संगात आसतलो, कित्याक हो एक गलिलेयागार. पूण पेद्रू म्हणालो, आळेया, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी त्याच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साथ घालो. तवळ सोम्यान पाटी घेवन पेद्रूचे दिश्ट घाली, आज कोंब्यान साथ घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 पटी नाकारतलोय. सोम्याच्या ह्या उतराचो पेद्रूक उडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो. जेजूचो पारोक नासल्यानी ताची केळकुळां गेली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून ताच्या लागीं तांणी विचारलें, तुका मारलेलो कोण म्हूण प्रवाद करून सांग पळया. आनी ते ताका अकमानाची हेर जायतीं उतरां उलयतले. दीस उजवाडतच जुदेवांचे महातबारी, प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभे उजेरान आयले. तांणी ताका विचारलें, तूं क्रिस्त वय जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमनचे नांद. आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापी दिवचे नांद. ह्या फुडां मनशापूत सर्व पदवेदार देवाचे उजवेशी बसून आसतलो. तवळ तांणी सोमेस्तांनी ताका विचारलें, तर तूं देवाचो पूत? जेजून तांकां जाप दिली, हांव म्हणून तुमीच सांगलें. ते म्हणाले, आनीक साक्षांची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतले आयकले न्हय. तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाणे आमच्या परचेक उपराटायतना सेजार चक्रवर्ती खंडणी दिवंक आडायतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तें तुमच सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकी चड दांबून म्हणाले, आपल्या शिकवणेन जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक तो सांबाळ करता. गलिलेयांत सुरू करून हांगा पर्यान ताची छळवळ पावल्या. गलिलिया म्हणलें तें आयकून पिलातान ताच्या लागीं विचारलें, हो मनीस गलिल्या गारवे? आनी तो हेरोदेच्या अधिकाराखाल पडटा म्हूण ताका कळी जातच ताणें ताका हेरोदी सरशी धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुसलेमांत आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयांत ताणें जायतें आयकल्लें देखून जैतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतलो. ताणें केल्ले एकपणी आसर्ये आपूण पळयतलो म्हणल्या बरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक साबार तरांनी सवालां केलीं, पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठिनायेन ताचे गुन्यांव मांडटले. शेकी हेरोदीन आपल्या सिपायां सवे मेळोवन
ताची केळकुळां केली आनी अपमान करचे खातीर ताका धवो दगलो न्हेसोवन ताका पिलाता सरशी फाटी धाडलो. तवळ पर्यंत एकामेका दुस्मान म्हूण आसले पिलात आनी हेरोद त्या दिसा तावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकाक महत्बाऱ्यांक आनी लोकांक सांगात आपोवन तांच्या लागीं म्हळें, हो मनीस लोकांक उपराडूंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीन हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तणकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदिकीय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशी फाटी धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडता. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोब मारन म्हळें, हाका काड, बाराबासाक आमकां सोन दी. शहरांत ताणें आणे उठयलेले खडकायेक आनी केल्ल्या खुणयेक लागून हाका बंदेन घाल्लो. पिलात जेजूकच सोडी जय म्हणल्या इराद्यान परत्यान जम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जेरमान मारून हांव ताका सुटका दिता. पूण ते आनीकय ताळो पिंजून ताका कुर्सार मारी जय म्हूण उपराटो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेन तांचे हट जिखले. तांणी मागलेल्या प्रमाणेच करी जय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खून आनी खडकाय केल्ल्याक तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोन दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजू घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. अडेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदलो थोडो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले, वांसड्यो, प्रसूत जावंक नातुल्यो आनी पानो दिवंक नातुल्यो स्त्रियो बागीस सई. तबळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडता तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? जेजू सांगाता दोग अपराध्यांकी तांणी जिवेशी मारूंक वेलें. कट्टे नांवाच्या सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्याकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरां तांणी आपणा मदें वांटेकन घेतली. लोक लागसार रावन पळयत आसलो. ताचे मुखांड ताका केंडून म्हणटले, हेरांक ताणें बचाव केलें. हो देवाचो क्रिस्त विंचरलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुलां करतले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटले, तूं जुदेवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर ओ जुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकलायलेल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तो क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो, तुकाय तिस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवा कांय भियेनायवे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर.
जेजून तांकां सांगलें, हांव तुका आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन पडलो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें, बापा, म्हजो ओथमो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. घडल्लें तें पळोवन शाथापाती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरापराधी. इदिश्ट देखूंक जमो जाल्लो लोक घडल्लें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा पाटीं गेलो. जेजूची वळखीची सोमेस्त आनी गलिल्या तावन ताचो पाटलाव नायिल्लो स्त्रियोय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळोवन आसलो. आतां जुदेयाच्या आरिमतेया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितिवंत मनीस. देवाच्या राज्याच्या हेण्याची तोय वाट पळोवन आसलो. जुदेवांचे सनद्रीन सभेचो सांदतो, पूण सभेच्या तिरपाक आनी कामाक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलाता सरशी वचोन जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती खुर्सा वयली सकलां देंवयली आनी येदोळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नातल्यो तसल्या कडपांत पकडलेल्या फोंडांत निकेपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तायरेचो दीस आनी सब्बात सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो म्हणयेत. गलिल्या तावन जेजूचो पाटलाव नायिल्लो स्त्रियोय ताचे संगता गेल्ल्यो. ताची समाधी आनी ताका निकेपिल्ली रीत तांणी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्या आनी मागचीं तेलां तयार केलीं आनी सब्बाता दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विशेव घेतलो. देवाचे उतार हे वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रस्तावानांत वदळ आयकले बरीस आज आमी ताळयांचो आयतार वा सुम्याच्या कश्टांचो आयतार म्हणून आचरण करता. ताळयांचो आयतार कित्याक जेजूक जेरुजलेमाक वता आसतना थंयसर परत्या मोगान परत्या संभ्रमान जेजूक तांणी स्वागत केलो. जैतुनाच्यो ताळयो तांणी हातांत दवरल्यो आनी थंयसर रस्त्यार आपल्याची वस्त्रां घालून जेजूक एका गाडवाचेर बसोवन जैतेवंत रितीन जेजूक तांणी जेरुजलेमाक स्वागत केलो. आनी दुसऱ्यान सोम्याच्या कश्टांचो आयतार म्हूण आमी आचरण करता. कित्याक आयचो वांजेल सगलो वांजेल जेजूचो पाशांव नियाळ करूंक आमकां प्रेरण दिता. आनी ह्या पाठतळार हाच्या देवाच्या उतराचेर हाच्या दिसाच्या संभ्रमाचेर नियाळ करता आसतना 3 संगती तुमच्या मुखार तुमच्या सांगाता म्हाका नियाळोवंक हांव आशेता. पयल्यान जेजू गाडवाचेर बसून जेरुजलेमाक जैतेवंत जावन प्रवेश जालो. कित्या खातीर जेजू एका गाडवाचेर बसून जेरुजलेमाक गेलो? विशेश जावन पोरण्या सोल्याच्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत आमी पळयता जाल्यार 2 कारणां आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें आसा झकारिया प्रवादिच्या पुस्तकांतल्या वचपांत 9वा स्वर 9वी वळ. थंयसर देवाचें उतर बंदीवान जाल्ल्या लोकांक इस्रायलाचो लोक बाबिलोनांत बंदी जावन आसलो, कश्टन आसलो, सडवणदाराच्या वाटेक राखोन आसलो, बरवसो सांडून आसलो आनी असल्या लोकांक
जकाराया प्रवादी बरोबरशाची उतरां दिता आनी म्हणटा तुमचो सोडवणदार कसो येतलो. देवाचें उतर म्हणटा सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाच्या दुवे संतोषान उडी मार. पळय तुजो राय येता, तो नितीवंत, तो कालतो जैतेवंत गाडवाचेर बसून येता. जेजू कसो येता म्हणून जायत्या वर्सां पयलेंच देवाचें उतर प्रवाद्या मार्फत थंयसर जकार्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां कळीत करता. दुसरें कारण आसा रायांच्या पयलें पुस्तक 32 अध्याय 40 वाक्य. थंयसर देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर आमी पळयता दावीद राय ताच्या उतरप्रायेक पावुल्ल्या वेळार आपणाच्या पुताक साल्मावांक राय जावन येता. आनी ती प्रक्रिया कशी आसा, तो ताच्या मंत्रीक म्हणटा एका गाडवाक हाडा आनी गाडवाचेर म्हज्या पुताक साल्मावरायक बसया आनी हेब्रोनाक व्हरून थंयसर देवाळांत, कित्याक येदोळ देवाळ बांदूंक नातले, हेब्रोन थंयसर मागण्याचो जागो आसलो, थंयसर वचून साल्मावांक अभिशेक करा, तुमचो नवो राय जावन. देखूनच जेजू थंयसर जेरुसलेमाक पयन करता आसतना लोक गायता दाविदाच्या पुता होसाना तुका. साल्मांव दाविदाचो पूत, पूण जेजू क्रिस्त थंयसर दाविदाचो पूत पूण उलो करता. कित्याक जेजू जावन आसा नवो राय, जेजू जावन आसा आमचो सर्वांचो राय. देखून जेजू एक राय म्हणल्यार सत ह्या करण्यांत आमकां कळीत जाता. पूण लोक जेजूक राय म्हणून उलो करतना लोकांच्या मतीन कितें आसा आनी जेजूच्या मतीन कितें आसा, एक तफावत थंयसर आसा. लोक जेजू जावन कितें आशेता, लोक आशेता की जेजू जेरुसलेमाक जैते जावन प्रवेश जातलो आनी आमकां ह्या रोमागारांतल्यान सुटका दितलो आनी रोमागारांक धांवडावन आमकां आमचें राज्य पाटी दितलो आनी आमचे वयर जेजू एक राजकीय मुखेली जावन अधिकार चलयतलो. पूण जेजू ती वाट धरिना. बदलाक जेजू आनी एक वाट धरता. तो रावले राखवेच्या बदलाक, पिलाताच्या रावले राखवेच्या बदलाक जेरुसलेमाक रिकता. जेरुसलेम तेंपल नितळ करता आनी थंयसर त्या तेंपलांत तो रिगोन आपूण आयलो उद्देश खुर्सार मोरोंक म्हणलें कळीत करता. कित्याक म्हळ्यार हो दीस जावन आसलो साबताच्या दिसा शेळयो मारूंक आसच्यो आनी त्यो शेळयो तयार करच्यो दीस. आनी जेजू आपणाकच तयार करून ते देवाळ तयार करून देवाळाक रिकता आनी आपूण सगळ्या संवसाराच्या सोडवणे खातीर मोरोंक तयार आसली शेळी म्हणून ह्या करण्याद्वारे जेजू परगट करता. दुसऱ्यान जेजू एका गाडवाक तालास करता, आपल्या शिसांक धरता. हेच्या वांजेलांत वडोलो आमी थंयसर आयकले प्रस्तावना थंयसर वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता आनी वचा आनी एका गाडवाक वचून हाडा आनी थंयसर देवाचें उतर म्हणटा त्या गाडवाचेर येदोळ कोणीय बसोंक नातलेले, म्हळ्यार ती गाडाव विंगड करून दवरलेलें. तो देवाचें उतर ग्रीक भाशेंत वा हेब्रो भाशेंत विंगड करून दवरलेलें म्हणल्यार शब्दाक कादोश म्हणलो शब्द वापरता. अशें जावन हेब्रो भाशेंत विंगड करून दवरलेल्या शब्दाक कादोश म्हणलो शब्द वापरता. कादोश म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ पवित्र, भाग्यवंत. कित्या खातीर देवाचे उतर असो शब्द थंयसर वापरता. परण्यासल्ल्यान आमी पळयता जाल्यार असल्या गडवाचेर कादोश म्हणल्यार गडवाचेर वा विंगड करून दवरलेले गडाव खंयच्याक वापरतले, थंयसर ते वापरतले सोल्ल्याची आर्क पेट त्या गडवाचेर दवरतले. आनी आर्क पेटान कितें आसले, 3 संगती थंयसर आसल्यो. मान्ना, देवाचे 10 उपादेशाची 2 फळयो आनी आरोणाची बेतकाटी. आनी त्या गडवाचेर आर्क पेट व्हरतले आनी जेजू आज त्या गडवाचेर बसून आसा. म्हणजे ह्यो 3 संगत्यो जेजू थंय न्ही जातात. 2 सोल्ल्याच्यो फळयो 10 उपादेश म्हणजे जेजू थंय देवाचें उतर संपूर्ण जाता. कित्याक जेजू जावन आसा देवाचो शब्द, देवाचें उतर. मान्ना संकेत जावन आसा. जुदेवांनी परण्यासल्ल्यांत मान्ना केले तांच्या त्या बसयल्या गांवाच्या पयनार. जेजू आमकां जिवीत असो उंडो दिता, आपणाचें मांस आनी रगत आमकां दिता आनी ह्या खातीर तो खुर्सार मोरोंक तयार जाला. आनी तिसऱ्यान आरोनाची बेतकाटी जावन संकेत जेजू जावन आसा श्रेष्ठ याजक. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अपुर्बायन आमकां कळीत करता हें सत. जेजू जावन आसा
श्रेष्ठ याजक जेजू जावन आसा याजक आमच्या खातीर बापा लागीं मागणें करचो मध्यस्थ देखून जेजू कशे सल्ल्याची आर्क पेट गडवाचेर वेली जेजू आपूण त्या गडवाचेर बसून जेरुसलेमाक जैते वंदरेतीन पयन करता. आनी तिसऱ्यान आमी सकाळी आज पयनार येता आसतना पुरशांवार येता आसतना गायले होजाना दाविदाच्या पुताक. होजाना म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें प्रस्तावनांत आमकां घडोवन सांगलें आसा. होजाना म्हळ्यार अर्थ बाचाव कर. हांगासर खंयच्या तावन आमकां बाचाव करूंक जाय. कीर्तन 118:25 वाक्य देवाचें तर म्हणटा सर्वेस्परा आमची सडवण कर, सर्वेस्परा आमकां सूख दे, सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. सुदैव लोक जेजूक थंयसर स्वागत करतना होजाना गायता आसतना हें देवाचें उतर थंयसर खरें जाता. लोक आशेता एक राजकीय सुटका, लोक आशेता रोमाकाराच्या बंदेतावन सोडवण, पण जेजू आमकां सोडवण दिवंक आयलो राजकीय सुटका दिवंक न्हय, बगर आमच्या पातकातावन सुटका दिवंक, आमच्या खोटेपणांतलो आमकां सुटका दिवंक, आमकां बाचाव करूंक आनी सर्गीचें जिवीत आमकां दिवंक. मुखाच्या भावन आनी भयणीनो जेजूक एक राय जावन त्या लोकांनी थंयसर स्वागत केलो. होजाना ताणें गायलें. आज म्हाका आनी तुमकां सवाल, जेजू म्हज्या जिविताचो राय घे, जेजू म्हज्या काळजाचो राय घे. सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 15वे वळेंत देवाचे उतर म्हणटा क्रिस्ताक सोमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणांनी तुमच्या काळजांनी मानान वळखा. म्हळ्यार तुमच्या काळजाचो राय म्हणून स्विकार करा, तुमच्या जिविताचो राय म्हणून स्विकार करा आनी तो तुमची सोडवण करतलो. तर मुखाच्या भावन आनी भयणीनो आज सोम्याचो हो दीस आमी संभ्रमत आसतना जेजूक आमी होजाना गावया, म्हणजे सोमी आमकां बाचाव कर म्हूण आमी गावया. तो आमच्या काळजाचो राय जावं दी, खंडीत जावन तो आमची सोडवण करतलो. आमेन. उबे रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो बाबर्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवा सर्व पदवेदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्या सुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेस मोलो अवकार मर्यादान जल्मलो पोंस पिलाताक सुसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्व पदवेदार देवा तुज्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंसबे करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवन पावन सस्तीचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो मागात आमी घेतल्यात म्हळ्यार समियेच्या उतरांचेर विश्वास दवरून आतां आमची मागणी गरजो सर्गीच्या बापा थंय उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पुवी सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्ता परी कलतेपणान सोसणीकायेन आनी सेवेच्या मनोभावान आपलो मिसां वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचो देश आनी समाज चलोवच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी लोकां थंय मनस्ताप हाडिनासतना लोकांची गरज समजून शांतीचें समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जायत्या जाणांक फावो तें काम नासतना निरुद्योगान आसच्या सोमेस्तांच्या जिवितांत दिसपट्टो ग्रास चडोवंक फावो तो वावर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रितीच्या आमाल्यांक बली जाल्ल्या वडिलांनी तशेंच युवा जाणांनी तांचे उणेपण वळखून मोन बदलून बरें जिवीत जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हो भगवंत हप्तो मागण्यान प्राजितान आनी बऱ्या कर्णांनी करसूंक आमी करच्या प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घाल. आमकां सोमेस्तांक भगवंतपणाक दिल्लें आपोवनवें
हर एका दिसा जियोंक तुजें बोळ दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या सोमेस्तांनी जिवितांत येवचें हर एक सूख आनी दूख स्विकार कर. तुजेर बरवसो दवर जियोंक फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. परिक्षेक तयाराय करनाशिल्ल्या सर्व भुरग्यां खातीर हृदयक रितीन मागया. आमच्या समाजांत शांत समाधान राज जावचे खातीर धर्मा मदें आराम जाल्लें हें झूज बेगीन सोंपोंताक पावून आमी हर एकल्यांनी भाव भयणी म्हणी वळखून घेवन सांगातपणान जियोंक तसो समी आमकां फावो करूं दी म्हूण मागया. संवसारांत शांत समाधान राज जावचे खातीर प्रत्येक जावन रशिया आनी युक्रेना मदें आराम जाल्लें झूज बेगीनच पोंताक पावचे खातीर मागया. पृथ्वीवंत बापा तुजे थंय आमी उसारलेली ही कालती मागणी तूं दयेन स्विकार कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मरण जिवंतपणाचो मिस्तेर आमी नियाळता आसतना आमी हर एकल्यांनी भावार्थान विश्वासान जियोंक आनी आमचें जिवीत तुज्या पुता जेजूच्या त्या मिस्तेरा भोंवती बांदून हाडूंक आमकां तूं कृपा दी. हें आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो आमी बेठोवचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या एकल्या सपुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीन मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजसो माया मोग आमी भोगूंक पावू. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी थी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया.
वैश्रमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं पावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो निराप्रदितो तरी पातकां खातीर ताणें कश्ट दोग सोंसले आनी आपणा पावून असले क्यास्त मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. दळबारांचो सर्वेस्व तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाचें, ओ सर्गी तुकाचें सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचें. ओ सर्गी तुकाचें, ओ सर्गी तुकाचें. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करशाक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच पोरे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करा. Bawarto sogot purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुन्हा
जीवन पोन आमी बळगता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा आमचे सडवणे बसो तूं तुज्या पुतान सोंसल्या कश्ट मरणाचो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जिवनपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान आमी तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोगेवन अंकुवार मोरयेच्या बोगेवन जुजेच्या बोगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तो विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलवे वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गोवडी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवड्या आनी मुन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत अशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोमयान आमकां सर्गीच्या बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयला. ह्या मागण्या बराबर सर्गीच्या बापाक आमी सांगता उलो मारया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सस्नच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगोस गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटून घेवया.
शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. भो मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. कुर्साक किळायलेल्या जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी कुर्सार वारलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं शेवट पर्यंत थेर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली चडवण जोडूंक आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रधान याजक जावन मिस बेटेला मानदी बाब ऑल्विन डिसोजा इंजिनियरींग कॉलेजींत पदव्याक सेवा दिवन आसा. तशेंच मानदी बाब जॉस्विन डिसोजा गांवान कोल्लंगान असो फाटल्या 2 वर्सांनी बेंगळुरांत शिकून आसलो फिलॉसॉफी
आमी सांगात आसल्या वालेन्शांत हांगा येवच्या फुडें सहाय्यक जावन ताणें सेवा दिल्या आनी आतां मुखार सेमिनरींत प्राध्यापक जावन सेवा तो दितलो. तुमकां दोगूय याजकांक आनी बोवा पुरबायेचें आज देवाचें उतर आमकां विवरणी ताणें दिलां. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमचे सेवेंत आमी सर्व बरें मागता. आज पुरशावाक वॉलंटियर्स जावन सहकारशिल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कुमगार वांटूंक कुमो केल्ल्या ब्रदराक तशेंच धार्मीक भयणींक तुमकां देव बरें करूं. SRA कॉवेंतांत थंयसर आमकां ताळयो बेंजार करूंक सर मंडावळ केल्ल्या प्रोविन्शियल तशेंच सुपेरियर आनी सर्व कॉवेंताच्या भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. कॉयरांत हांगासर कीबोर्ड खेळिल्ल्यांक तशेंच गायन गायलेल्यांक कॉयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं. लितुर्जी चलोवन व्हरूंक आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं. काणीक एकठांय केल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. गीत गावया. जेजू आमचे पासून आपलो जीव दिला. जगत आपले विक्रम मोगमोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बक्षाणे. ताच्या जिणे मोना सर्गीचे जिणे. एकच थेंबो तुझ्या रक्ताचो. आजार पृथ्वीत चढवून तुझ्या पुरो. कसो उपकार तुजो हांवें बावूचो. मोकेलोय मोमोजो म्हजो पाप्याचो. मोगाय पुत्राचो अंकवार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगीन कुर्साचे कुरवे निवांक आमचे दुवा आमच्या दसमनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.